Amit Palekar resigned जाला. What is your view on that? तसं तुमचं जो अध्यक्ष तो रिजाईन झालेलो आसा. So what is your say on that? गुड मॉर्निंग सर आर विश ऑल अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. आज नव्या वर्सा आमी बीएससी मिटींग वयताय. 2 सेशन आसतली, एक आतां आनी एक मागीर ऑगस्ट आसतले. सो आमी जे इंटेन्शन घेवन पॉलिटिक्सा येयल्ले 2015 नोव्हेंबर टील टुडे आय एम एक्टीव विथ दी आम आदमी पार्टी. 13 वर्सां पार्टी, 10 वर्सां हांव एक्टीव आहा. एक 12 वर्सां मुगे रेजिस्ट्रेशन पार्टीन. वी हॅव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डावन इन द पार्टी. आमगे सरा भितर गायलो, सगळ्या भितर गायले. आमी हिंगा लेजिस्लेटीव असेंब्ली लोकां पासत वावर करपा लागून येयल्ले आनी आमचे वावर चालू आसतलो. हें जें कितें झाडाबूड जाता, जें काल आमी चोयलां, इज पार्ट ऑफ द सिस्टम. जायत जाण येताय, जायत जाण वताय. वी विश अमीत ऑल द बेस्ट. तेजे बारा आमी काम केल्ल्या. 2021 तो पार्टीन जॉइन जाल्लो. आमी तेका विथ अ बीग हार्ट वी वेलकम हिम. वी वर्क विथ हिम एंड वॉट एवर डिसिजन्स वर टेकन बाय हिम वी हॅव स्टूड बाय हिम. टुडे ही हॅज डिसायडेड टू स्टेप डाऊन. आम फाटे बरा आहे, आम फाटे बरा आसतले. पॉलिटिक्स इज अ लॉंग जर्नी आणि पॉलिटिक्सा एक आहा की गोल इज कॉमन की बीजेपी आज लोकां त्रास करता. बीजेपी लोकां त्रास कोण नाहलो जाल्यार मुझे असो भुरगे आनी मुझ भाशेन जायत जाण लोक आज जो आहा तो पॉलिटिक्सान भितर सरपा न्हू. आमाज भितर कितें आसले आवर अजेंडा एंड आवर फोकस इज टू मेक शुअर दॅट दीस कम्युनल पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज जें बीजेपी आज करता हें आज भायर उडोवपा आमी भितर चल्ले. सो आमगे फोकस रिमेन्स देर. वी आर अप टू द कोर. वी आर मेकिंग शुअर दॅट वी वील स्टे हियर इररिलेवंट ऑफ वॉट एवर हॅपन्स. पार्टी सोडपा जाय जाल्यार अरविंद केजरीवाल भितर गायले तेन्ना आमचे सो जायत सोडयताले. बट वी आर हियर बिकॉज आवर फोकस इज दे ना. फोकस तुमच्या लिडराक कोणे त्रास केले? त्रास कोणे केले? रिजायन कित्याक केले?